कुट्टाळे शेतान आशिल्लो नालो फाटल्या साबार वर्सांसावन तुपला। ते खातीर तातूंतल्यान गटार व्हांवपाचें बंद जालां। ते खातीर हांगासरल्या सकयल गटाराचे 5 सांको घालून दिवची अशी मागणी आमदार आंतोन वाझ हांणी केला। आमच्या शेतकार भाव भयणांक आमकां भरपूर त्रास जाता ते म्हटल्यार हांगासर ती पायपां जी आसात ती नॅशनल क्रॉस पायपां आसात। म्हाका दिसता 7 कितें ती क्रॉस ड्रेनेज आसा आनी ती 7य जे ड्रेनेज्यो आसा त्यो शेतान आसा त्यो आमच्यो सारक्यो चोकअप जाल्यात, तितून उदक सारकें फ्लो जायना आनी तेवूय ताका आमी दाखयला। आमी ताका सांगलां, PWचे ऑफिसर आसा ताकाय सांगलां आनी बाकीचे आमचे DPL आय ताकाय सांगलां हे आमकां तेणी कालवट करून दिवचो। जर तर आमकां कालवट करून दिलो जाल्यारूच आमकां दिसता आमची शेतां बरी उरपाक शकता, नाजाल्यार आमची शेतां आमकां दिसना ही आमची जी लोक शेतां रोयता ती रोवपाक बिलकूल पावचे ना। ताका लागून हांवें सांगून दिलां बाबा जाता तितले बेगीन की आमकां कालवट घालून आमकां एक 5 तर आमकां कालवट जाय आनी 5 तर कालवट करून आमकां दिवचें। ताणें सांगलां आपण प्रोसेस स्टार्ट करता।